दिव्यवाणी 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 मोरयेमाईच्या घरा जेजूच्या मोगान बेसांव मागोवंक आनी उपकार आठोवंक आयिल्ल्या सर्वांक कशें देवान म्हाका एक दुसरी जिणी दिली म्हणून तुमच्या मुखार 2 उतरां उपकार आठवणीची हांव दवरूंक आशेतां. म्हजी कोंकणी तितली बरी आसची ना, मदें हिंदी आयली जाल्यार सुदारसून व्हरया. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर म्हाका आस्पत्रेंत एडमीट केल्लें. एडमीट करतना म्हाका मोत ना. 23 दीस हांव कोमार आशिल्लो. जाल्लें कालें म्हळ्यार एक्यूट पॅन्क्रायटीक इन्फेक्शन. BP 50-40 ताज्या भायर वचना. 78 किलो आशिल्लो हांव आस्पत्रेंत रिगतना. आज तुमच्या मुखार आसा 50 किलो. पोर कंकनाडीत हांव ICUंतल्यान भायर येतना 34 किलो आशिल्लो. म्हज्या डॉक्टरान सांगलें, यू आर अ 2% पॉसिबल मॅन म्हणून. खाली 2% मात्र म्हजे वयर धैर्य आशिल्लें. तो म्हणालो, इट इज नॉट द मेडिसीन दॅट हॅज हेल्ड यू, इट इज गॉड्स ग्रेस दॅट हॅज ब्रॉट यू बॅक म्हणून. वोकात न्ही बगार देवातावन तुमकां मेळिल्लें एक मिरेकल बेसांव. म्हजे सांगात आस्पत्रेंत इत्त पिडा काडून वळवलो ना जाल्यार आनी 6 जाण आशिल्ले पेशंटां. एकलो पाटी आयलो, तो आज हांगा उबे रावला. म्हाका डॉक्टरान मस्त शर्तां दवरलीं. एक ताणें सांगलें तोंडा भितर 1 तेंबो उदक वचो नजो म्हणून. आयकतना जाता म्हूण चिंतलें. दीस उतोन गेल्ले भशेन पुरा नाकांत येतालें. तें दिसाक शुरवेर खाली 50 ml दिसाक, खंय केवटी 2-3 फावटी खाली 50 ml मात्र उदक दिताले. मागीर क्रमेण चडलें जाल्यार सादारण एक 6 म्हयने म्हणसर तोंडांत म्हाका 1 तेंबो उदक घालूंक ना. एक फावटी मात्र म्हाका एकालें दिल्लें, सिरको दिल्ल्या भशेन जाल्लो. बरं काल एक म्हणटा म्हळ्यार डॉक्टरान म्हाका सांगलें, खाली तुवें पॉजिटिविटी दवरल्यार मात्र तुवें फाटीं येवंक चान्स आसा म्हणून. पॉजिटिविटी खंयच्या आंगडीन काणयोचें गोतून नातलें जाल्यार येत तेंपलांत तें पॉजिटिविटीचें एक मंत्र म्हाका मेळिल्लें. देवा तुवें म्हाका आपयलां वय जाल्यार तूं म्हाका त्राण दिताय आनी सोंसणीकाय दिताय आनी पॉजिटिविटी दिताय म्हणून. इतलें लांब तेंप पॉजिटिविटी दवरून काडून तितलें सुलभ न्ही जाल्यार देवान म्हाका आशिर्वाद दिल्लें. हांवें एक चिंतिल्लें, आशेल्लें, भरोश्यान, देवा तुवें म्हाका आपयलां वय तर तूं म्हाका सांबाळटाय. आनी परत्यान म्हाका आल्तरी सोडून मीस भेटोवंक तूं म्हाका बाग फोव करताय म्हणून. आनी तें बाग म्हाका फोव केलें देवान. तुमच्या सर्वांच्या नांवान देवाक हांव अर्गां होगलाप स्तुती म्हणटा. आनी हांगासर म्हज्या मोगाचीं फिरगेजगारां आसात, तांकां हांव आनी आमचे मोगाळ फादर आसात, तशेंच हांगा पयलें आमचे इगर्जेंत आशिल्ले पाद्र्याप आसात, सिस्टरां आसात. तुमी म्हज्या खातीर विशेश करून मागलां ह्या तेंपलांत. आनी दुसरे कडेन सुमार जाणांनी मिसां भेटयल्यान देवान तुमचें मागणें आयकलें. आनी हांव आज तुमचो सर्वांचो फादर, तुमचो आनी हांगासर आसल्या सर मोगाच्यांचो, रोजारमेळच्या फिरगसींत आसल्या हर एका कुटुंबाचो आनी विशेश करून म्हज्या कोशेसां वाड्याचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी
म्हजे तर्फेन तुमकां सर्वांक म्हज्या मागण्यांत सदांच हांव उडास दवरता म्हणून बसयतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. दिव्यवाणी